नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। प्रपोज्ड खाते वाटपाचेर प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळात खवदळ। कांय जाण मन मारून सातीस फेत, कांय जाण पिकार, कांय जाण वाट पळयतात अधिकृत आदेशाक। वेलेन्सिया फर्नांडिसाच्या खून प्रकरणात 2 जाणांक अटक। केपे पोलिसांनी मुख्य आरोपी शैलेश वेळीपा उपरांत सह आरोपी देविदास गांवकाराकय धरलो। पैशां खातीर खून। बाबूश मोलसेरात बलात्कार प्रकरणातल्या पीडित चलयेच्या किडनॅपिंग केसीचो रोखडोच वेर्णा पोलिसांकडच्यान क्लोजर रिपोर्ट। फकत गैरसमज आनी कांय न्ही, तपासाचो निष्कर्ष। कुडचड्या न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाच्या पोन्न्या बिल्डिंगेच्या मालकी हक्का वयल्यान वाद। क्लासींची लोकां फोडून नवी लोकां। डेप्युटी कलेक्टराच्या कचेरेत सोमारा सुनावणी। दाबोळे एअरपोर्टार टेक ऑफ करतना MiG-29 केचो ड्रॉप टँक कोसळून लागलो उजो। एअरपोर्ट 3 वरां बंद। नेव्हीन बेगोबेग उजार मेळयले नियंत्रण। MiG सेव्ह। मान्सून पावलो केरळात। हवामान पूरक उरल्यार सप्तका भितर पावतलो गोंयांत। 12 जून मेरेन गोंयाक येलो अलर्ट। दर्यांत वच्चे न्ही म्हण नुस्तेकारांक शिटकावणी। 2 म्हयन्यांत मोल्यांतलो एक्सायजाचो गुदांव इल्लो खाली। जप्त केल्ल्या म्हालाचेर हात मारपी 7 जाणांक पुलिसांनी धरले। 6 जाण उसगांव तिस्का वयले, एकलो कुळ्याचो। आनी भारतान यजमान थायलंडाक हारयले। अनिरुद्ध थापान मारलो महत्वाचो गोल। किंग्स कप सर्तीत भारताक तिसरी सुवात। दरेक मुख्यमंत्र्याक चुकना ते आव्हान म्हळ्यार समाधानकारक खाते वाटप। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची तातूंतल्यान सुटका जाल्ली ना। मुख्यमंत्र्यान खाते वाटपाची फायल राज्यपालाकडे धाडल्या। ताजेर प्रुडंटान वेगवेगळ्या मंत्र्यांक गाठले। कांय जाण खोशी, कांय जाण पिकार, कांय मात मेरेर। कोण म्हणटा अजून ऑफिशियली कांय हातार पडिल्ले ना। सद्याक प्रतिक्रिया दिवंक शकना। पळयात खासा रिपोर्ट। शुक्रारा खाते वाटपाची प्रपोज लिस्ट प्रुडंटान दाखयताच मंत्र्यांच्या कॅम्पांनी खवदळ पडलो। खाते वाटपाचो प्रस्ताव राज्यपालाकडेन पावला, अजून सय जाल्ली ना। प्रुडंटान प्रपोज खाते वाटपाचेर मंत्र्यांक गाठले। दरेकाची वेगवेगळी प्रतिक्रिया। उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकार म्हणटा ऑफिशियली कांयच मेळिल्ले ना, ते मेळ्ळ्या उपरांत सोमारा उलयता। खाते वाटप म्हणटाच नाराजी आयलीच। कांय नाराज मंत्र्यांनी आपली मन की बात सांगपाचो यत्न केलो। गोवा फॉरवर्डाचो जयेश साळगांवकर आनी विनोद पालयेकार ओग्गी आसात। मिलिंद नायक खंय सोमारा उलयतलो। निलेश काब्रालय मेळटा ते घेवपाचे म्हूण उलयला। मंत्री रोहन खंवटेची प्रतिक्रिया मेळ्ळी ना। गोविंद गावडे म्हणटा मुख्यमंत्र्यान खाते वाटप करचे पयलीं सगळ्यां कडेन चर्चा करूंक जाय आशिल्ली। आपल्याक आसा ते पुरो। नोटिफिकेशन काल येवंक ना, लेट जाली, त्याच्या खातीर कोण मिनिस्टर नाराज बी आसा। घडये जावपाक शकता मिनिस्टर, कारण कशें आसा, एक गोष्ट एक मोठी चूक जाली अशें कशें दिसता की खंय तरी ह्या सगळ्या मिनिस्टरांक आपोवन हाडून तांकां पयलीं सांगपाक जाय आशिल्लें। ही मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी जावन आशिल्ली। तें म्हाका दिसता खुबशे कडेन जालें ना, आनी म्हणून म्हाका एखादी ही नाराजी येवपाक शकता, वो एक ताचें कारण जावपाक शकता। तुमी हॅपी आसा? पळय, हांव सदांच हॅप्पी आहा। म्हजे कडेन जी खातीं जी आसात ती ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट, आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट, सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट, ही कोणाक नाका आशिल्लीं खातीं आशिल्लें। तरी आसतना त्या खात्याक हांवें जीव वाडिल्लो आसा, आनी ती जबाबदारी म्हजेर त्या वेळाचेर मनोहरभाई पर्रीकारान दिल्ली, ती हांव मुखार घेवन आसा। तातूंत हांवें समाधान मानिल्लें आहा। हॅप्पी, आनंद आसतलो, पूण जेन्ना म्हजें कार्य हांव मुखार व्हरतलों आनी ते कार्याची जेन्ना लोक बाबा हें बरें काम करता अशें जेन्ना म्हणटले तेन्नाच हांव हॅप्पी आसतलों। प्रपोज खाते वाटपात मलाईदार हेवी खाती मेळिल्ले मंत्री समाधानी। या पुराय प्रकरणात मुख्यमंत्र्यानय काय उलयल्ले ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। केपे पोलिसांनी कुडतरेची चली वेलेन्सिया फर्नांडिसाच्या खून प्रकरणात दुसरो आरोपी देविदास गांवकाराक अटक केली।
पोलिसांनी हाचे पयलीं मुख्य आरोपी शैलेश वेळीपाक अटक केल्ली। आरोपी शैलेश बाळीचो पीडित चलयेची कूड व्हरून वडोवपाक शैलेश वेळीपाक देविदास गांवकारान मजत केल्ली। खून केल्लो पैशां खातीर। केपे पोलिसांनी कार्यक्षमता दाखवून कुडतरीची चली वेलेन्सिया फर्नांडीस खून प्रकरणाचो शोध लायलो। वेलेन्सिया खून प्रकरणात केपे पोलिसांनी 2 आरोपींक अटक केल्यात। तातूंत मुख्य आरोपी शैलेश वेळीप आणि सह आरोपी देविदास गांवकाराक भितर वडयल्यात। पीडित वेलेन्सिया फर्नांडीस आणि मुख्य आरोपी शैलेश वेळीप हांची कांय दिसांसावन इश्टागत जाल्ली म्हूण प्राथमीक चौकशेंतल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। वेलेन्सिया मडगांवां एका मेडिकल स्टोरांत काम करताले। शैलेश बेकार। शैलेशान वेलेन्सिया कडच्यान पैसे उधार घेतिल्ले आणि परत दिलेच ना। ब्रेस्तारा वेलेन्सिया आणि शैलेश मेळ्ळी। तांचे पैशा वेल्यान वाजले। वादा वेळार वेलेन्सिया कडेन 15,000 आसात म्हूण शैलेशाक कळ्ळे। ताणें वेलेन्सियाचो गळो अंदून खून केलो आणि पैसे काडले। ह्या प्रकरणात सह आरोपी देविदास गांवकाराचो रोल शैलेशाक कुडीचो विलो लावपाक मदत करपाक। वेलेन्सियाचो खून करून शैलेशान इश्ट देविदास गांवकाराक आफयलो। शैलेशान 2,500 रुपया दिवन देविदासाक बॉडी वडोवपाक सांगले। देविदासान आपली 2 व्हीलर घेतली। मृत वेलेन्सियाची कूड मदीं घालून फाटल्याक शैलेशाक बसयलो। ताणें 7-8 किलोमीटर पयस रिवणा व्हरून कूड वडयली। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण शैलेश वेळीप आणि देविदास गांवकारान गुन्यांव मान्य केला। पुलिसांनी चोरयेचे पैसे जप्त केल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि मयूर नायक। बाबूश मोन्सेरात बलात्कार प्रकरणातल्या त्या चलयेचे किडनॅपिंग केसीचो क्लोजर रिपोर्ट वेर्णा पुलीस रोखडेच कोर्टाक दिवपाचे आसात। 28 एप्रिलाक ते चली हॉस्टेलांतल्यान बेपत्ता जाल्ले आनी 10 मेक वेर्णा पुलिसांनी अनवळखी आरोपी आड FIR घाल्लो। उपरांत ते चली 20 मेक म्हापशां ताच्या इश्टिणीच्या घरा सांपडिल्ले। हे सगळे पणजे पोटवेंचणुकेच्या तोंडार जाल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो। फाटल्या दिसांनी 19 मेक जावपी पणजे पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कांय दिस आदीं बाबूश मोन्सेरात बलात्कार केशींतले पीडित चली बेपत्ता जाले म्हूण खवदळ पडिल्लो। ते पीडित चली 28 एप्रिलाक हॉस्टेलांतल्यान ना जाल्ले। ताका खूब सोदले मात ते मेळूंक नाशिल्ल्यान निमणे वेर्णा पुलिसांनी 10 मेक अनवळखी आरोपी आड किडनॅपिंगाचे गुन्यांवांत FIR रजिस्टर केल्लो। उपरांत ते चली म्हापशां 20 मेक ताचे इश्टिणीच्या घरा सांपडिल्ले। ताका मॅजिस्ट्रेटे मुखार उबे करून ताची जबानी घेतिल्ली। सुत्रां सांगतात ते कोतान ते खंय आपले स्वताचे मर्जीन म्हापशां ताचे इश्टिणीच्या घरा गेल्ले। ते चलयेन दिल्ले जबानी उपरांत वेर्णा पुलिसांनी किडनॅपिंग केशीचो क्लोजर रिपोर्ट कोर्टाक दिवपाचें थारायलां। ते विशीं संबंदीत कचेरेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रुडंटाक दिल्ले म्हायती प्रमाण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर ते चली बेपत्ता प्रकरणात अनवळखी आरोपी आड किडनॅपिंगाचे गुन्यांवा खाला FIR रजिस्टर केल्लो। मॅजिस्ट्रेटा मुखार दिल्ले जबानेत ते चलयेन किडनॅपिंग जाल्ल्याची गजाल न्हयकारल्या। गैरसमजान किडनॅपिंगाचो गुन्यांव नोंद जाला। कोर्टा मुखार हे केशीचो क्लोजर रिपोर्ट रोखडोच दवरतले। मजगतीं हे बलात्कार केशींत 12 जूनाक पणजेचे सेशन्स कोर्ट आनी पॉक्सो कोर्ट बाबूशा आड आरोप निश्चिती करतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कुडचड्या न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाच्या पोन्न्या बिल्डिंगेच्या मालकी हक्का वयल्यान वाद सुरू जाला। शेनवारा सकाळी स्कुलाच्या क्लासींची लोकां फोडून थंय नवी लोकां लावपाचो प्रकार घडिल्ल्यान बोवाळ जालो। ही बिल्डिंग खंय शेख कुटुंबियाची। तांणी स्कूल चलोवंक दिल्ली। स्कूल नव्या बिल्डिंगेत शिफ्ट जाले उपरांत तांणी ती बिल्डिंग परत दिवची म्हण तांचें म्हणणें। स्कूल मॅनेजमेंट म्हणटा 85 वर्सां सावन बिल्डिंग तांचे कडेन आसा। तांचोच ताजेर हक्क। सोमारा डेप्युटी कलेक्टरान दोनूय पक्षांक आपयला। न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाचे पोन्न्या बिल्डिंगेचे लोकां फोडून थंय नवी लोकां लावपाच्या प्रकारान वाद सुरू जालो। मॅनेजमेंट म्हणटा ती बिल्डिंग तांची। थंय म्युझिक क्लास चलता। स्कुला कडेन ही बिल्डिंग 85 वर्सां सावन आसा। आज 85 वर्सांनी अचानक कोण तरी भितर सरतात, आमची लोकां मोडटात, आपल्याली लोकां रिप्लेस करतात आणि फ्रीज पन्ने मोडिल्ले हाडून उडयतात, कॉलेजीचे दार ब्रेक करतात आणि चेअर्स डॅमेज करतात। कॉम्प्युटर आमची थंयची 2-3 कॉम्प्युटर ना जाल्यात। सो हो इन्सिडंट आज घडलो आनी जेन्ना म्हाका फोन आयलो कितें तरी कोण तरी हांगा डॅमेज करतात म्हणून तेन्ना हांव आमी मॅनेजमेंट कमिटी मेंबराक फोन मारलो आनी आमचो धांवट जाल्यार एडवोकेट राजीव गोम्स एंड अनदर 2-3 पीपल एंड सम बाउन्सर्स प्रेजेंट हियर। हांगा बाउन्सर्स आशिल्ले। ही बिल्डिंग खंय अब्दुल लतीफ शेख आणि कादर शेखाची। स्कुलाक 85 वर्सां पयलीं चलोवंक दिल्ली। हिमायची आसा ती आमची शेख अब्दुल लतीफ आनी शेख कादराची। हे आमगेल्या वडिलान काकोडकार स्कूल चलोवपाक दिल्ले, बरेपणान दिल्ले, कांय हें करनासतना दिल्ले पयलींच्यान। पूण जेन्ना 1995 तेंच्यांनी स्कूल न्यू बांदली
जाल्यार तेंच्यान बरेपणान आमकां हँडओवर करपाचें पूण तेंच्यान हँडओवर करूं ना तेंगे कितें टेन्शन आशिल्लें खबर ना पूण आतां पयलीं जाल्यार तेंच्यान कोणा ते कला सदन कोणा कितें डान्स हें करून ते कमर्शियल करून बिल्डींग ते वर्सा 7 लाख रुपया सुमार हांगा जोडटात आनी आमकां कांय ना पेमेंट हे भाडें ना कांय ना परत आमचे कडेन एग्रीमेंट बी कांय ना आमच्या बापायन बी बरे भशेन दिलें तेंकां आनी हेंच्यान बरे भशेन सोडपाक ते दादागिरी करता आनी After the school has shifted, it is a moral right of the people who are actually occupying to hand over and not create more problems. The school is already running somewhere else. So where is the question of saying that we are in possession when the school is already not there, not existing anymore? सोमारा डेप्युटी कलेक्टराचे कचेरेत दोन्ही पक्षांक आपयला. सगळ्या रुम्सांक नवी लॉक मारली आसा आनी ती चावी प्रदीप काकोडकरा कडेन दिल्या आनी सोमारा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन इन्क्वायरीक दोन्ही पार्टीजान आपयल्या. मॉर्निंग काय येवनी सकाळचे 10:30. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. दाबोळे एअरपोर्टार टेक ऑफ करतना MiG 29Kचो ड्रॉप टँक कोसळिल्ल्यान उजो लागलो. नेवीन बेगोबेग पावलां उखलून उजो आटापा हाडलो. MiG 29 सेफ मात एकूण घडणुकेक लागून एअरपोर्ट 3 वरां बंद उरलो. दनपारां 12 सुमार उजो लागिल्लो. 3 टेक ऑफाक तयार आशिल्लीं विमानां सोडलीं उपरांत एअरपोर्ट परत बंद दवरलो. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. एक्सायजाचो मोल्यांतलो गुदांव फोडपाचे केशींत पुलिसांनी 7 जाणांक धरल्यात. 6 जाण उसगांव तिस्का वयले जाल्यार एकलो कुळेचो. ह्या गुदांवांत एक्सायजान जप्त केल्लो म्हाल दवरतात. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन 7 जाणांनी इल्लो इल्लो करून हो म्हालूच ना केला. 5 जुनाक एक्सायजाक गुदांव खाली जाला म्हण कळ्ळें. त्या उपरांत पुलिसांनी बेगोबेग पावलां उखलून घेवन जप्त केल्ल्या म्हालाचेर हात मारप्यांक उखल्ले. On 7 June 2019, we had received a complaint from Excise Sub-Inspector Shamba Naik. Through the reliable sources and from our intelligence, we have detected the case by arresting 7 accused persons, 1 accused person from Molem and 6 accused persons from the Usgaon, who were nabbed within 8 hours from Usgaon. So it was a hectic effort done by our staff and valuable supervision given by our SP South and SDPO Vasco, who is holding an additional charge of SDPO Ponda. So we have recovered liquor cases worth around 1,63,000. Around how many persons? We have arrested 7 persons. आमची आतां आशा आमी बाळगिता की बेगीनच्या बेगीन आमचो विशय जो आसा तो सुटावो जावपाक जाय आनी कशाय भशेन आमकां परत आमचे लायव्हलीहूड आतां हो प्रश्न जो आमच्या लायव्हलीहूडाचो म्हणटकूच सगळेंच म्हणजे आमचे खूब लोक इनवॉल्ड आसा जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ट्रकर्स आसा सगळ्यांक थंय बेनिफीट मेळचें आनी बेगीनच्या बेगीन चालू जावचें अशी आमी आशा बाळगिता न्ही. तुमकां कितें इन्शुरन्स दिला MLA? तर आमकां MLAन सांगलां की ते आतां इश्यू आसा तो पुट अप करतले एटलिस्ट म्हणजे CMाक याद करून दिवपाचें तरी काम ते करतलेच अवश्य. म्हणजे आमच्या सावर्डे भागातले मायनिंग सेक्शनात जे काम करपी इंडस्ट्री काम करपी हे लोक आमचे आयिल्ले हांगसर तांची घराणी जी आसा मागणी जी आसा ते रास्त आसा कारण ते विस्थापीत जाल्ले आसात. इतले वर्सां मायनिंगाचे हातूंत वेगवेगळ्या सेक्शनात काम करून आपल्या कुटुंबाचो भरिभार ते घेताले. ते आज विस्थापीत जाल्ले आसात. फाटल्या 3 वर्सां जवळ जवळ ते 13च्यान 3 ते 4 वर्सां आज ते थंयच्यान दारोदारी भोंवत आसात किंवा विशय सुटाव जावचो अशें म्हणून. आमचे आतांचे मुख्यमंत्री जे आसा प्रमोद सावंत हांचे कडेन हो विशय गेल्लो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की तो ते विशय मुखाल्ले 5-6 म्हयन्या भितर सुटाव करतले अशें म्हणून. म्हजे पार्टीन हांव सादारणशे आठवड्यांतल्यान 1दां किंवा 2दां तांकां याद करपाची आनीक एकंदर एखादी बैठक वगैरे घेवपा संबंदी काही सुचोवणी करपाक जर जाय हांव मुख्यमंत्र्या पेक्षा व्हड न्ही पूण एक कशें आसता याद करप घेवप किंवा तो विशय जो आसा पळय न्ही तो कसो हाताळपाचो कितें करपाचें ह्या संबंदी हांवूय तातूंत सहभागी जावप हांवें सहभागी जावप म्हाका दिसता की म्हजे पार्टीन तें एक जबाबदारी आसा कर्तव्य जावन आसा आनीक माननीय मुख्यमंत्री तातूंत समर्थ आसात म्हणजे तो विशय काडून कुशीन दवरून ते सरकार चलयता अशें ना. सोनसड्या वयल्या डंपाचेर उज्यान शेनवारा परत पेट घेतलो.
अचकीत धुंवर आनी उजो परत सुरू जालो म्हण कळटनाच फायर ब्रिगेड इन एक्शन सुरू केली. 2 फायर ब्रिगेडी घेवन उजो पालोवपी दळान उजो पालयलो. हालींच लागिल्लो उजो पालोवंक सुमार 1 सप्तकाचो वेळ लागिल्लो. मातयेचो भर घालून उज्याचेर नियंत्रण केल्लें, मात अजूनय संकट टळिल्लें ना. सद्याक डंपावयलो उजो पालयला, मात परत केन्ना पेटत ताचो नेम ना. तरी आसतना आमची गाडी कंटिन्यूस आहे हिंगा 5 तारखेर 16 तारखेर 7 तारीख आज 8 तारीख 8 तारखेर आमचे येवपाक नायले 12 साडे 12 मातशें काडलो दिता. मागीर काडून इमिजिएटली आमकां घुंवर येतालो बारीकसो. तो घुंवर बारीक येता म्हणून परतून आमकां कॉल केलो. परतून कॉल करून 2 टर्न आउट केले आनी म्हाजो 2 गाडयो हिंगा आतां चालू आहा. फायर फायटींग कितें आमी जे होल मारता थिंगा जे प्लेसीचेर ते पॉकेट्स आहाय थंय एक बारीक धुंवर भायर सरता. त्या धुंवरांतल्यान आमी पॉकेट होल करता आनी तितून उदक मारता. आनी तितून उदक मारून आतां सगळें 10-15 बारीक बारीक पॉकेटां सगळीं पालयल्लीं आहा. तरी आसतना बारीक बारीक भायल्यानूय तारी आहा थिंगाय ती दिश्टी पडटा. तरी आतां आमकां फायर फायटींग चालू आहा. TDSY कार्डांची व्हॅलिडिटी ऑगस्टांत सोंपता. ताका लागून जरी कोणे मार्चांत, एप्रिलांत वा मेंत कार्डां रिन्यू केली तरी तांकां ऑगस्टांत परत करची पडटली. DDSSYचो कन्सल्टंट बाळकृष्ण पै हांणी म्हायती दिली. DDSSY खाला सगळ्या हॉस्पिटलांनी खंय कॅम्प घेतले. जे GMC आमचे कॅम्प चालूच आसता सगळे कडेन. प्रायवेट हॉस्पिटलाचे थोडे आसतात, पूण थ्रू DDSSY आमी प्रत्येक म्हयन्याक एक हॉस्पिटलांक 52 हॉस्पिटलांक सांगतले की कॅम्प घेया म्हणून. आनी ते कॅम्प घेतकूच तांकां डिटेक्शन जावन तांकां मागीर जर हे जर जावचे पेशंट जर तांकां डिटेक्ट जालें जाल्यार तांकां त्रास जायना आनी दगावना. आतां ह्या वर्सा खातीर रिन्युवल जें आसा ते प्रत्येक रिन्युवल पॉलिसी आमची ही जी आसा पिरियड घेतला तो सदांच सप्टेंबर टू ऑगस्ट. त्यामुळे 2 म्हयने पयलीं आमी म्हणजे जुलय आनी ऑगस्टान ही सगळी रिन्युवल कार्ड्स टोटल 2,33,000 कार्ड्स सगळी रिन्युवल ह्या जुलय आनी ऑगस्टान जातली. ऑलरेडी सरकारा कडेन प्रपोजल गेलां, तें आयल्या बरोबर आमी सुरू करतले रिन्युवलाचे. कोणें जर मार्चान केल्लें आसत कार्ड्स तर तांकां दिसता फुडल्या मार्चाक आमचें सोंपता काय म्हणून. अशें न्ही तें. मार्चान करूं एप्रिलान करूं मेन सुद्दां केलें जाल्यार ती पॉलिसी पिरियड ऑगस्टान सोंपता. तें कार्ड ऑगस्टान सोंपता. परतें सप्टेंबराक तें रिन्यू करचें पडटा म्हणून आमी जुलय आनी ऑगस्टान ती दवरला. सप्टेंबर ते परतें ऑगस्ट. पत्रादेवी ते धारगळ हायवेच्या कामाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान इन्स्पेक्शन केले. ह्या मार्गार खुबशे एक्सिडेंट जातात. हायवे जातकच ताजेर नियंत्रण मेळटलें. लोकांनी हायवेक तेंको दिवचो म्हण ताणें उलो मारला. मजगतीं पेडणे काँग्रेसीन पत्रादेवी ते धारगळ रस्त्याचे एक्सिडेंटल झोन नोटिफाय करून ताजेर उपाय करचो म्हण डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन दिल्लें. डेप्युटी कलेक्टरान दखल घेवन मिटींग घेतली आनी एक्सिडेंटल झोन नोटिफाय करपाचे निर्देश दिले. आतां आमी पळयता नॅशनल हायवे वयल्यान गाडयो वयता आसतना बरेचशे फावटी आनी पेडण्यांत खूब एक्सिडंट जे आसा हे फाटल्या दिसांनी जाले. हे एक्सिडंट खंय तरी जावपाक जायना. आमच्या रस्त्या वयल्यान येवपाक आमकां सायडींतल्यान बाबा जॉयन करता आसतना थंयसर पॅरलल रोड आसचे किंवा थंयसर क्रॉसींग आसची, ताका वेवस्थीत सिग्नल आसचे, किंवा जर आमकां ज्या जाग्यार म्हणटा की आमी ओवरब्रीज बांदून ताका पुला पोंदच्यान क्रॉसींग आसचें. ह्यो सगळ्यो सेफ्टी कन्सर्न घेवन आमी नॅशनल हायवेच्या प्रोजेक्टाक गेल्ले आसा. त्या खातीर सगळ्या पेडणेंतल्या लोकांनी आमकां सहकार्य करप अत्यंत गरजेचें. आमी रोड सेफ्टी म्हणटा आसतना टू मिनिमायज द एक्सिडंट आनी फॅटल डेथ हें जावपाक जायना म्हणून आमी काम करता. ताच्या खातीर नॅशनल हायवेक तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें. तांणी म्हटलां त्या प्रमाणे 30% लोकांची लँड जी एक्वायर्ड जावंक ना ताका NOCs दिवच्यो. वॉटेवर तांचे कितें ते पयशे जागेचे पयशे दिवपाक जाय पळय न्ही, ते जागेचे पयशे. पेडणे काँग्रेसीच्या निवेदनाची डेप्युटी कलेक्टरान दखल घेवन मिटींग घेतली आणि एक्सिडेंटल झोन नोटिफाय करपाचे निर्देश दिले. कामत मॅडम जे डेप्युटी मामलेदार आहा तांणी सांगला ताका जे स्पॉट आसा जे क्रिटिकल आसा ते सर्वे कर आनी आपणाक ताबडतोब त्याची नोंद दी म्हणून. तशें आमी काल सर्वे केला. आयज थंय धक्कादायक गोश्टी आमकां निश्पन्न जाल्यात की ते बरे बरे मुशी आसले उदक सोडपाचे, उदक वचपाचे, ते सगळे डंपिंग माती करून पुरयल्यात आनी थंय आयज प्रोटेक्शन वॉल नासतना माती डंपिंग केल्या. आयज त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी शिटकावणी दिवंक सोदता. हे जर काम ताबडतोब ना जालें जायत जाल्यार आमकां एक्शन हातीन कितें तरी एक्शन करची पडटली आनी ताका पूर्णता जबाबदार ते कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर आनी डिपार्टमेंट आसतले. प्रुडंटा खातीर विनोद मेहतर. मॉन्सून केरळात पावलो. हवामान पूरक उरल्यार सप्तका भितर तो गोंयांत पावता.
वादळी वाऱ्याची परिस्थिती आशिल्ल्यान कर्नाटक केरळ वाटेन आनी महाराष्ट्रा वटेन दर्यांत वचचें न्ही म्हण हवामान खात्यान गोंयच्या नुस्तेकारांक शिटकावणी दिल्या. गोंयाक 12 जून मेरेन येलो अलर्ट आसा. फुडले 2 दीस गोंयांत जगला मारून पावस पडटलो म्हण हवामान खात्याचो अलर्ट रिपोर्ट. 2017तलो कळंगूटचो विधानसभा निकाल कुशीक दवरपा विशींची जोझफ सिकेराची याचिका हायकोर्टान भायर मारली. सगळ्या बुथांचे ईव्हीएम आनी व्हीव्हीपॅटाचे कावंटिंग करून मतां जुळटा काय ना ते दाखोवचे, परत कावंटिंग करचे म्हण जोझफान तेन्ना वेंचणूक अधिकाऱ्याक सांगिल्लें. मात अधिकाऱ्यान तशें केलें ना म्हण मायकल आनी ताजी मिलीभगत आसा अशें म्हणत जोझफ निकालच कुशीक दवरचो म्हण हायकोर्टात पावलो. मात थंय तो एकूण प्रकाराचो निकालाचेर कितें परिणाम जाला ताचो पुरावो दिवंक शकलो ना. भारतान येजमान थायलंडाक 1 गोलान हारोवन किंग्स कप सर्तींत तिसरी सुवात मेळयली. शेनवारा बुरीराम थायलंडात जाल्ल्या मॅचीत अनिरुद्ध थापान 17व्या मिनटाक मारिल्ल्या गोलाच्या नेटार भारतान जैत जोडले. ह्याच बरोबर नवो कोच इगोर स्टिमाजाच्या पयल्याच टुरांत भारताक तिसरी सुवात जोडून उर्बा मेळ्ळ्या. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.